नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत असा. माझे नाव गौरेश गावकर आणि माझ्या वांगडा आसात राजू नाईक सर, जे आमचे गोमंतकाचे संचालक संपादक आसा, आणि तशेंच अवित बगळे सर, जे आमचे गोमंतक दैनिक गोमंतकाचे चीफ रिपोर्टर आसात. सो आयज आमी एक असो मुद्दो तुमचे मुखार घेवन येयल्ले आसा, तो म्हणजे टुरिजमाचो. कित्याक आतां नवे वर्स लागले, नवे वर्साक आनी ह्या सगळे टायमान कितले टुरिस्ट गोंयान येयले आनीक हे सगळे जे चित्र समज आमी पळयले जाल्यार खुबशे अशे प्रश्न येतात आनी खुबशे अशे कसले क्वॉलिटीचे जे टुरिस्ट आसात ते गोंयान येयल्यात हेचेर सुद्दां विचार करी सारखे अशे खुबशे प्रश्न येयल्ले आसात. सो हेचेर भाश्य करपाक लागून आमी येयल्ले आसात. सो सगळ्यात पयलीं राजू सर, हांव तुमचे फुड्यान येता की हे जे ओवरऑल आमी टुरिजम पळयलें, एक काळ आशिल्लो त्या काळान भायले लोक येताले, गोंयची जी जीण आसा, गोंयान कशे लोक रावतात, कशे लोक गोंयकार जे कशे आसात, तेंची जे सगळे लायफस्टायल आसा ती जगपाक आनी ती पळोवपाक येताले. सो आयज हे समज टुरिस्ट पळयले आमी जाल्यार हे टुरिस्ट आयज खंयचे दिशेन आसात शे दिसता सर तुमकां? गौरीश, हांव तुका एक गजाल सांगता. तूं पळय जी गजाल सांगता न्ही ती नॉस्टालजीक, बट ती फाटल्या 40 वर्सां पयलीं काडटाली. थोडे हिप्पी येताले 50 वर्सां पयलीं, ते ल्हानशा खोपींनी रावताले, थंयचे लोकांचें जेवण जेवताले, आपूण जेवण रांदताले. तेन्नाचे ते जे पळय ट्युरिस्ट आशिल्ले, शांत शितल निसर्गरम्य गोंयची सोबाय पळोवपाक, हांगची जीण अणभवपाक ते येताले. पूण ती खूब वर्सां पयलींची गजाल. फाटल्या 20-25 वर्सांन जे पळय आमी पळयतात ते होच धुमाकूळ. हो जो संबंद दीस हो निमाणे पळय सप्तक आसता न्ही डिसेंबरचे, हेच रावडी ट्युरिस्ट येतात. आज कांय फोटे कांय वर्तमानपत्रांत छापल्यात, अशे लोक येवन, आमी तांकां घाटी म्हणटात, ते अशे लोक येवन त्या फॉरेन ट्युरिस्टांक पळयतात. हें चित्र आमी इतले वर्सां पळयता. म्हणजे सोरो येवन बिचार पडप, सो थंय बाटल्यो फोडून उडोवप, गर्दयेनी भोंवप बिचाचेर, हेंच चित्र फाटल्या 20-25 वर्सांचें आसा. आनी तें ह्या वेळी तेंच घडलां. पूण आतां फॉरेन टुरिस्ट सर आसा? फॉरेन टुरिस्ट जितले जाय तितले आसात. पूण ते पळय, फॉरेन टुरिस्ट आनी 5 स्टार हॉटेलान केन्ना रावतालो म्हाका खबर ना. तो फॉरेन टुरिस्ट पळय जो 5 स्टार हॉटेलान रावपी आहा न्ही, तो राजस्थान नंबर 1 प्रिफरन्स दिता, दुसरे प्रिफरन्स दिता तो केरळाक. तो गोंयाक केन्नाच अशे तरेचे प्रिफरन्स दिना. आनी एका तेंपार 20 वर्सां पयलीं एक चर्चा चलताली गोल्फ कोर्स जाय म्हूण. कारण जपानी टुरिस्ट जे श्रीमंत आहात तांकां गोल्फ खेळपाक आवडटा आनी गोल्फ करप. पूण गोल्फाक तेन्ना खूब विरोध जालो, कारण गोल्फाक जे व्हडले व्हडले जागे लागतात आनी ताका जी पळय रसायनीक पळय जे कितें फवारणी करची पडटा, तो संबंद जो पळय मैदानाक, ताका लागून सबंद उदकाचे स्रोत नश्ट जातात. त्यामुळे जालें ना. पूण हें सगळें हें जाय तें जाय, पर्यटकांक जाय तें हांगा निर्माण करपा खातीर गोंय न्ही. गोंय ल्हान राज्य, सुपुल्लें राज्य. ह्या सुपुल्ल्या राज्यांतल्यो पळय ज्यो पळय कितें बऱ्यो गजाली आहात त्यो दाखोवपा खातीर टुरिजम जाय. टुरिस्टांक जेन्ना तूं जाय तें दाखोवपा लागता न्ही, तेन्ना मागीर बिर्च, रोमियो लेन तयार जाता, 200 नायट क्लब तयार जातात, सोरो मागीर पणजेंतलो कॅसिनो निर्माण जातात, आनी ताका लागून आतां पुन्हा परत एकदां पणजेचे रस्त्याचेर मसाज पार्लर सुरू तें जाता. पर्यटकांक जाय तें दाखोवपाक आमी गोंय निर्माण केलां ना न्ही. आमचे कडेन जें कितें बरें आसा ते खाण जेवण आसात, निसर्ग आसा, आमचे कडेन बीच आसा बऱ्यो, आमची रानां आसात, हें ताणें येवन पळोवचें न्ही. फक्त मस्ती करपा खातीर पर्यटक आमकां नाका. अवित सर, आता हे कमर्शियल म्हटले, जशें राजू सरान म्हटले, हे सगळे नायट क्लब म्हण, मागीर सगळे स्पा म्हण, जे पर्यटकांक जाय ते गोंयान येयला. आनी हेचेर आतां खंय तरी जे खरें गोंयकारपण म्हणून जे कितें आशिल्लें, जे एक खंयच्या रेस्टॉरंटान गेलो जाल्यार थंय आमकां शीतकडी कोण सर्व करता दिश्टी पडपाना. थंय सगळें मेळटलें, चायनीज मेळटलें, कॉन्टिनेंटल मेळटलें, सगळें मेळटलें. पूण शीतकडी जी नॉर्मल गोंयान मेळटाली ती आतां बीच सायडीक खंय मेळना. सो हेचेर तुमचें कशें कितें मत आसा? मुळात कितें खबर आसा, सरकारी यंत्रणा टुरिजमाचेर कितले कंट्रोल दवरूना किंवा लक्ष दवरूना हो एक व्हडलो प्रश्न आहा. कित्या खातीर शेक जे दितात, जे गोंयकारांक दितात शेक, तातूंत एक कंडिशन घातल्या तेंच्यांनी की शीत कडी आनी रायस सर्व करपाकूच जाय. आनी तूं कितेंय सर्व करूं येता, पण यू कॅनॉट डिलीट शीत कडी आनी रायस. पण आतां कितले शेकांनी शीत कडी मेळटा, थंयचे कूक खंयचे आसात, ते खंयचे क्युझीन तयार करतात, कोणाचो लक्ष आसा तें इन्स्पेक्शन खंयच जायना. दुसरें म्हणजे कितें खबर आहा, टुरिजम जो आसता पळय तो टुरिजम अदो सरान जशें सांगलें तसो एक कंट्रोल दवरून सरकारान खंयच्या प्रकारचे टुरिस्ट खंयच्या पर्संटेजान येतले हाचें एक प्लॅनिंग करचें पडटा. ताचो एक मास्टर प्लॅन तयार करचो पडटा की बाबा पिलग्रिमेज टुरिस्ट आहा ते फोंडा सायडीक वयता, हांगा वर्ल्ड हेरिटेज सायट आसा चर्चीची,
ते पळोवपाक जगांतल्यान येवपी ट्युरिस्ट आसतात ते कितले येतले, बिचार वचपी कितले आसतले. आमचे कडेन हे आसा, रिव्हर राफ्टींग आसा, आमचे कडेन रानांतल्यान भोंवडे करपा खातीर हेरिटेज टुरिझम आसूं नाल्यार नेचर टुरिझम आसूं तशें आमी कॅम्प घेवंक शकता. डायवर्सिफाय करून एक अम्ब्रेला आमचो जर बुके आमी तयार केलो टुरिझमाचो जाल्यार सगळ्या प्रकारचे टुरिस्ट आमी अट्रॅक्ट करूं शकता. आतां जालां कितें की टुरिस्ट येता, गोंयचे एक ब्रँड जाला. टुरिस्ट आपोवपा खातीर कोण वचना, हे कोण वता फॉरेनार थंयच्यान कितलो टुरिस्ट येता हाचेर म्हजो कांय हें ना. पण गोंय म्हणून एक ब्रँड असल्या खातीर टुरिस्ट येता आनी त्या टुरिस्टांक जे जे कितें लागता ते सरदो सरान जशें सांगलें ते हांगा तयार जायत गेले. म्हणजे पळय मरे तुका हांव तुका सांगता, आमी पणजेच्यान सौजार लोबो म्हणून एक गोंयचो ब्रँड आसा, बरें हॉटेल इतले वर्स चलता. ते पयलीं ल्हान आशिल्लें, आतां ताणें बिचार सुद्दां कदेलां घाल्यात आनी गर्दी आसता. त्या सौजार लोबोन आमी पणजेच्यान भायर सरले जाल्यार कलंगूट एंट्री जाले त्या बरोबर सौजार लोबो लेन हाजेर आमकां 25 पंजाबी रेस्टॉरंट दिसली. अरे कलंगूट गोंयचो टुरिझमाचो मेन काळीज, थंय जर 25 जर तुजी पंजाबी रेस्टॉरंट हें कितें. दुसरें कलंगूट बागा ह्या पट्ट्यान तूं बिचार भोवूं शकता. फक्त टुरिझमान म्हणजे थंयच्या लोकांनी टुरिझमार वचप बंद केलां. पणजे आज अवतिकाय पळय, ही जी पळय कोर्तीन पळय जी सबंद ती घरां आसात मळ्या वेळा एरियेन ती पळोवपा लोक येता आनी दारांनी झुंडी. काल एका वर्तमानपत्रान फोटो छापला, दारांनी थंय रस्त्यार फोटे, लोकांक गोंगाट, दनपारां लोकांचो बरो टुरिस्ट नाका जाल्यार. पूण हितून सर आमचे गोंयकार जी बायलां भयणां जी असतात ती थंय जी वाठारांत रावतात तेंची सुद्दां सेफ्टी खंय तरी हितून मॅटर करता. सारकें आमचो रिपोर्टर जेन्ना कलंगूट भोंवतालो हे सगळें कांड थंय जालें तेन्ना थंय तांकां एका बायलेन कितें सांगलें, कलंगूट म्हणल्यार आमचे कडेन लग्न जायना म्हणलो, आमचे सोयरीकच जायनात. सो अशे तरेची परिस्थिती निर्माण जाल्या. लोकांक जगभर ही परिस्थिती जाता आनी ही परिस्थिती जातली म्हणून आमकां खबर आशिल्ली. जगभर जाता म्हळ्यार स्पेन, एम्स्टरडम ह्या सगळ्या इटली ह्या एरियांनी ट्युरिस्ट इतले वाडले की थंयच्या लोकांक ते एक न्यूजन्स जावपाक लागले. अशाच तरेचे न्यूजन्स आतां गोंयांत जाता. म्हणजे गोंयांक जर गोंयची लोकसंख्या 14 ते 16 लाखां भितर आसा, हांगा जर वर्सा कणकणी जर 1 कोटी जर पर्यटक येवपाक लागलो जाल्यार ही टोळधाड, ही दीस इज नॉट कितें म्हणटा ताका हेल्दी टुरिझम. दीस इज नॉट. कितले येवं शकतात. समज तूं जर सारकें शास्त्रीय नदरेन जर विचार केलो जाल्यार गोंयची एक कॅरींग कॅपेसिटी म्हणून आसपाक जाय न्ही. ही कॅरींग कॅपेसिटी कितली हाजो सरकारान अभ्यास करपाक. आनी ही पंजाबी रेस्टॉरंट आमकां नाका बंद करून उडोवपाची गरज ना. इतली रेस्टॉरंट रस्त्यार हॉटेल काडली, रस्त्यार घर दिसलें की ते कॅसिनो काडले, घर दिसलें की ते नायट क्लब काडले. तांकां लायसन ना, कांय ना. आनी आतां सरपंच, सचिव ह्या सगळ्याच्या विरुद्ध पळय जेन्ना ह्यो कारवाई जाल्या, ही कारवाई पयलीं करपाक जाताली न्ही. जाता कितें आमचे कडेन उजो लागतकीर 29 लोक मरतकीर गांवांपुरतीच जाल्या ते. कोस्टलांतले प्रत्येक गांवांनी वचून चेक करात न्ही तुमी इलिगेलिटी कितें आहा ती. इलिगेलिटी तुमी आतां कमिटी काडल्या, ऑफिसर नेमल्या, तांकां तुमी कांय तेंप दिला, पूण तुमी कारवाई करतले काय कितें? सरपंचाचेर करतले, सेक्रेटरीचेर करतले, तांचेर करा. तूं ग्रामीण भागांत रावता, हांव तुका विचारन कारवाई जर करपाक ठरयल्ली बेकायदेशीरपणाक, सरपंच आनी एकूय कोस्टलांतलो सेक्रेटरी रावचो ना, म्हणजे तेचे रावचोच ना, डिस्क्वॉलिफाय घरा वचलो, डिस्कस करचे पडटले. म्हणजे तेचे फुडली गजाल म्हाजी आसा की तांचे सुपरवायज करपाक बीडीओ म्हणून आसता एक यंत्रणा. तो बीडीओ इतली वर्सां कितें करतालो? बीडीओ कडल्यान रिपोर्ट जो घेतालो तो एडिशनल डायरेक्टर नॉर्थ म्हणून आसता किंवा एडिशनल डायरेक्टर साऊथ म्हणून आसता. ते लोक कितें करताले? मी सगळी कारवाई जर जाली, आमी जर उघड कुजबूज आहा हे जे सेक्रेटरी नेमपाक कितले पयशे दिवचे पडटात ते सारकें न्ही. सो सगळे कडल्यान लोक इनवॉल्व जाले. खुबश्यो ट्रान्सफर सुद्दां जायनात त्यो आमकां दिश्टी पडटा. आतां कितें आसा, आतां एक व्हडले आनी एक रॅकेट हांगा चल्लेले, ते सरकाराचो तेचेर लक्ष ना. कितलेशेच व्हिला बांदलेले आहात ताची सरकारा कडेन कसलीच नोंद ना. सोशल मिडिया सायटाचेर तेची जायरात जाता, लोक येतात त्या व्हिलांनी रावतात, आपणाक जाय ते साहित्य हाडटात, थंयच ते रांदतात, थंयच ते खातात, थंयच्यान भायल्यान सोरो हाडटात, थंयच ते पितात, परत वतात. आणि गार्बेज कलेक्शन जायना, रेव्हेन्यू सरकाराक मेळना. एअरबीएनबी कडेन कितें तरी कशें तरी एक वाटाघाटी केल्ल्यो आहा, कशें तरी यंत्रणा तयार केल्ल्या, ताका लागून 5 स्टार हॉटेलांनी 3 स्टार हॉटेलांनी लोक नात, ह्या वेळार रेस्टॉरंटांनी लोक नात, शेकांनी लोक नात, ते तकलेक हात लावन बसल्यात. दुसरोय ताचे वायट परिणाम आहा. हें एअरबीएनबी कित्याक चड जालें?
कारण हांणी कांयचे कांय रेट तयार केले रेस्टॉरंट इतले म्हारग करून सोऱ्याचे दवरला बाटले कितले म्हारग जाले एक्झॅक्टली सो इतलो टॅक्स ताजेर इतले हे हॉटेलांनी म्हारग 3 स्टार 5 स्टार हॉटेलांनी कोण रावतले सारकें कळ्ळें तुका आनी एक दुसरी गजाल तीच ही जी पळय आतां नायट क्लब म्हणटा ताची एक टेबलाची खंय किंमत 25,000 रुपया सो 29,000 रुपया टुरिस्ट लाखांनी सुद्दां आसा ते भायले येताले पळय जे श्रीमंत लोक ताका आमी सामके धणदाणगे म्हणून एक शब्द मराठीन की सामके मस्ती पयशांचे आहा ते येताले ते टुरिस्ट हातूंत रावताले सगळी बस्ती करपाक तांकां जाय असले टुरिस्ट सामके जाय तुका सांगता म्हणजे जे घर आसा पळय अगारवाड्यान ते 5 किलोमीटर आसा कोस्टल बेल्टा पासून हांव मोरजे पासून तेरेखोल मेरेनचो कोस्टल बेल्ट ल्हानपणा पासून पळयलेला जेन्ना ते सांगताले पळय पयलीं हिपी जाताले तेन्ना कितें जातालें खबर आहा घर मालक जो आसतालो पळय तो एक खोप काडटालो आनी रावतालो समरान आनी आपलें घर तो त्या फॉरेनराक भाड्याक दितालो म्हणजे ती हॉस्पिटॅलिटी आतिथ्यशीलता अतिथी देवो भव जी गोंयकाराच्या रक्तान आसा ते थंय दिसताले आतां कितें जालां खबर आतां ग्रीड जालें टुरिस्ट आयलो म्हणजे ताका टुरिस्टा कडले पयशे कशे आमी घेतले पयशे कडले कशे काडटाले ताका लागून हे टेबलाचे रेट वाडले सगळे म्हणजे आता तुका एक गजाल सांगता की थंय ग्रीड जी तूं म्हणटा नाही तुका एक गजाल सांगता नाही हय आसा आसा फक्त हांव तेच म्हणटा सरकारां पॉलिटिशियन्स मंत्री संत्री हांकांच दोश न्ही सर्वसामान्य मनीस सगळ्यांक ग्रीड जाले सामके ग्रीड निर्माण जाले ड्रग्स एक ते भायले नायजेरियन विकताले आतां शेकांनी ड्रग्स मेळटा आतां शाळेचे तेकून ड्रग्स मेळटा कोण विकता सगळे स्थानीक लोक इनवॉल्ड आहात आनी हे तर आतां हाता भायर वचपाचें आहा आज जर आमी हाका आळाबंद घालना न्ही कॅसिनो चलोवपाक कोण येतले ते आमी जाणा माफिया येतले सबंद पळय जें कितें मसाज सेंटर्स निर्माण जाल्यात थंय गोंयच्यो चलयो प्रॉस्टिट्यूशन करपाक लागतल्यो सो हें सगळें येदें व्हडलें एक दुश्टचक्र आसा हे दुश्टचक्रान आमी सांपडपाक जायना एका अर्दान अशे तरेचे वायट टुरिजम दुसऱ्या अर्दान भूबळकाव गोंयचे जमनी ताब्यान घेवप ते भायल्यांक विकप दिल्लीवाले तर कॅश लोड ऑफ टँकर घेवन गोंयांत येवपाक भायर सरल्यात ते केन्ना गोंयांत येवन सगळें गोंय विकतें घेतलें एका तेंपार अशें म्हणटाले की पुर्तुगेज खंय हैदराबादच्या निजामाक गोंय विकून उडोवपाक वतालो म्हणून आज आमची पळय जी ग्रीड आहा ती ग्रीड गोंय विकून उडोवपाक भायर सरल्या अरे टुरिजम इंडस्ट्री इतली वायट इंडस्ट्री तुका सांगता आमचे भुरगे थंय कामाक आसतात खंय टुरिजम इंडस्ट्री तांकां 12 म्हयने ते एम्प्लॉयमेंट दिवंक शकना मागीर ती टुरिजम इंडस्ट्री कसली पावसान तांकां काडून उडयता हॉटेलांतले बी मागीर सप्टेंबरान ऑक्टोबरान या म्हणटा 12 म्हयने जर तुजी जर इंडस्ट्री तांकां काम दिवपाक शकना जाल्यार गव्हर्मेंटान अशा इंडस्ट्रीक सपोर्ट कित्याक करपाक जाय सर आतां हांव तुमचे फुडें येता तुमी म्हाका सांगात की हें जें गोंयचें चित्र आसा ते भायले लोक आमचे गोंय कशें पळयतात खास करून म्हणटा हांव ही जी फिल्म जातात जी बॉलिवूड फिल्म आसूं ती जातात तितून सगळ्यो अशें दाखयतात की गोवा म्हणलें जाल्यार कोण रशियन दाखयतले मागीर तितून ड्रग्स दाखयतले हेजे करून ही जी आमची गोंयची इमेज आसा ती आख्खी देशभरान ती तशीच केल्ली आसा सो हेजेर सुदारणा करपाक जाय अशें तुमकां दिसना न्ही आमी आमची प्रवृत्ती पयलीं सुदारपाक जाय ते बेठेच कितें खंयचे तरी फॉल्स कितें चित्र दाखयताले तूं गोंयचे दर्यादेगेर रातचे 2 वचना म्हूण तुका कांय कळना तूं गेले जाल्यार तूं पळय जें आतां बॉलिवूडान दाखयता तेंच थंय चलता न्ही तेच रेव पार्टी चलतात आनी एकट्यावर खंय आमदार बांक घालून बसताले पळोवया कोण येता काय पळोवपाक थंयच्याच एका आमदारान आरोप केल्ला की ड्रग्सवाले आपूण मोहीम आपल्या फाटल्यान आपल्याक मारपाक भोंवता म्हणून सो हें सगळें हें गोंयच्या भितर हेची एक विकृती लिपली न्ही ती विकृती आमचे सगळे लोकूय तातूंत भितर इनवॉल्ड आसात आनी ती आमीच हें गोंयचें एक भयानक एक वायट अशें एक चित्र एक मोठो राक्षस गोंयचो निर्माण करून आमी दवरला तो राक्षस आपल्याकूच खावन उडयतलो थोड्या दिसांनी गोंयच्या अस्तित्वाचो घोट घेवपाची सगळी तयारी आमच्याच लोकांनी केल्ली आसा आमच्याच लोकांनी हें सगळें विद्रुपीकरण गोंयचें केल्लें आसा आनी आमचे लोक तातूंत 100% सामील आसात सो म्हाका दिसता अशें की तूं बॉलिवूडाक दोश दिवन भायल्यांक दोश दिवन दिल्लीवाल्याक दोश दिवन आतां कांयच फायदो ना कालचीच खबर घेता काल फायर सर्विसीचो डायरेक्टर जो नितीन रायकार आसा तेणी कितें सांगलें की आपूण सीज केल्ल्या खंयच्याच क्लबा परमिशन दिवना ते काल क्लब चालू नाशिल्ले सरकाराक दिसनाशिल्ले कितल्याची रेड मारली ते कितें म्हणटा खबर आतां तुका पयर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो एक स्टेटमेंट आसा आमी टॅक्सीचो इश्यू आसा पळय तो न्यू इयराक लागून मातसो फुडें धुकल्ला मागीर आमी सॉल्व करतले कितें चल्लां मागीर हे लोकांक जाय तशें म्हणजे जे कोण तेतून आहा तेतून जाय तशें करप आनी मागीर केन्ना तरी उगडास आयलो काय तुमी इम्प्लिमेंटेशन करतले कायदे अशें जायना गौरीश
टुरिस्ट कितें आसता खबर आहा, कायद्याचें म्हणटा ते राज्य तुमी करून दाखोवपाचें पडटा. कांय जाणांक ते दुखतले, कांय जाणांक ताचो पॉलिटिकली सफरींग भोगचें पडटलें, पण गोंयच्या फुडारा खातीर तुमी आयज ते करचेच पडटले. आयज जर तुमी करिना जाल्यार येणारी जी पिढी आसा पळय, फुडली जनरेशन जे आसा न्ही, ते तुमचे पोस्टमॉर्टम करतले तुमी हें अशें केल्लें म्हणून. तुमी आमी घडये तेन्ना पळोवपाक आसचें ना, पूण गोंय हें सगळें हातचें गेल्लें आसतलें. म्हाका सांग, टुरिजमान आमी म्हणटा की आमचो बॅकबोन ऑफ इकॉनॉमी, टुरिजमान गोंयकार कितले आहा, हॉटेलां कोणाची आहा? ना पूण ताका दोश आमकां न्ही. आमकां. आमच्या लोकांनी इन्व्हेस्टमेंट केलो कांयच ना. कितले आतां मायनींग कंपन्यो आमी छप्पर चलोव दिता. फाडके पयसो करताले. हय. हो पयसो खंय घालतालो? भायर व्हरून दवरताले. हय. खंयच्या तरी आयलंडाचेर तो पयसो इन्व्हेस्ट केला, कारण भारतीय सरकाराचेर तांचो विश्वासच ना. जे सरकार तांकां हांगा लुटपा दिता त्या सरकाराचेर तांचो विश्वास आसा. सगळ्यांनी भायर इन्व्हेस्टमेंट करून दवरल्या. तांणी खरें म्हळ्यार हे सबंद शेक सुद्दां चलोवपाक दितात ते. आनी कितें उरलें? शेक सुद्दां 5 स्टार हॉटेल हांणी घालपाचें तांणी घालना. शेकवाल्यांनी पॉलिटिशियनांनी सगळ्यांनी शेक घेतल्यात आनी ते सगळ्यांक भायल्यान चलोवपाक भायल्यान दिल्या. चलोवपाक दिल्या. थंय नेपाळी कूक आनी कितें उरलां? कितें उरलां? कसलें टुरिजम गोंय आमी उलयतात? मागीर गोंयची कडी खंय मेळटली? ना ना हांव तुका न्हू कितें आसा खबर आहा, हे सगळें एक्सप्लोजन जाल्या नंतर टुरिजम जर सोंपलें जाल्यार ताका जबाबदार हे सगळे घटक आसतले जे दुर्लक्ष करपी लोक जातात. आतां जे पावरीचेर आहात, जे दुर्लक्ष करतात, असले इलिगलिटी चलोवपाक दितात, ताका लागून टुरिजम सोंपतलें न्ही. आतां पळय न्ही, आतां टुरिस्ट हंगामान लोक जे कमी येयले ते सगळे हाचो परिपाक आसा. दिसना आमकां तो. एका तेंपार मायनींग इंडस्ट्रीन भितर असोच पूर्णतः अनाचार जाल्लो आनीक टुरिजम इंडस्ट्रीज आपल्या टुरिजम इंडस्ट्रीचो घोट घेवपाक कारण ठरिल्ली. तीच परिस्थिती आज आमी टुरिजम क्षेत्रांत निर्माण करीत आसात. ग्रीड एक्झॅक्टली ग्रीड इतली वाडल्या की ही सबंद इंडस्ट्री आनी अस्तित्वय गोंयचें काबार करपाक मुखार सरल्या. पूण जर मायनींग आनी टुरिजम हे दोन इकॉनॉमिकल बॅकबोन आशिल्ले, मायनींग आतां बंद पडली, पूण आतां टुरिजम समज हे तुमी आमी हे सगळें डिस्कस केलां ते कंट्रोल करतलो जाल्यार टुरिजमान कितें वाट आसा? न्ही, टुरिजमान पयली गजाल फक्त टुरिजम न्ही, गोंयचे सामान्य लोक, विचारवंत, अभ्यासक हांचो आतां स्टेक आसपा जाय. गोंय ज्या दिकेन पळय चल्लां ते दिकेंतल्यान आमकां परत येवपाक डिफिकल्ट काय दिसपाक लागलां. आतां आमचो कपाळमोक्ष आतां आमी वयले कड्या वयल्यान उडी मारपाची इतल्यान उरलां. तें जावचें न्हय जाल्यार म्हाका दिसता एक सर्वसामान्य एक चळवळ गोंयांत की जी दिशा ठरयतली. आमकां अशे तरेचे गोंयचें अर्थकारण चलिल्लें जाय आनी ती दिशा स्वयंपोशक आसतली, लाँग टर्म गोंयचे अर्थकारणाक दिशा दिवपी आसतली. आनी ती जर आयली ना न्ही जाल्यार डिफिकल्ट मागीर. तेच्या फुडली खबर तुका सांग, सरकारान जर कायद्यान वागपाचें ठरलें जाल्यार कोस्टल बेल्टान जितले कितें बिल्डिंग्स आतां दिसतात पळय 100% बिल्डिंग काडून उडोवचे पडटले. CRZ कितें सांगता? CRZ 1991 अस्तित्वान आयलो. 91 पयलींचे जे स्ट्रक्चर आसा ताची प्लिंथ न बदलता तूं ते वयर काडूं येता. मागीर तुका 2 भाव आसा, तुमचें घर वाडयता, यू कॅन गो अप, ते करपाक मेळटा, पण प्लिंथ वाडोवपाक मेळना. आतां पयर आग लागलेलो क्लब 91 पयलीं थंय कितें आशिल्लें? शेड आशिल्ले. ते शेड उरले काय थंय कन्स्ट्रक्शन जालें व्हडलें? कशें कन्स्ट्रक्शन जालें? परमिशन कशें दिलें? CRZचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जेन्ना ऑर्डर काडटा की ते CRZान येना आनी दुसरी मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी जी अंकीत यादव नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर तो म्हणटा की थंय सॉल्ट पॅन आसा आनी ते CRZा भितर आसा. एक तर एनवायरमेंट डायरेक्टर जो आसा ज्याच्या मेंबर सेक्रेटरी म्हणून ताणें जी सायन मारून जी ऑर्डर काडल्या ती तरी फोड ना तो मॅजिस्ट्रेट तरी फोड, दोनूय कशे बरोबर आसूं शकता? कळ्ळें न्ही? म्हणजे अशें जर तूं केस टू केस स्टडी जर करीत जर गेलो जाल्यार आतां जे कितें म्हणटा की कांय जाणांनी NOC घेतले आनी रेग्युलरायज करून घेतले. अरे ते इल्लिगल स्ट्रक्चरच इल्लिगल आहा, ताचेर तुका उबेच रावूंक शकना. 91च्या मॅपान ते कितले आसले? समजा 60 स्क्वेअर मिटर आसले तर 60 स्क्वेअर मिटर आसपाक जाय न्हू, ते 600 जावंक शकना. आतां ते येदे व्हडले वाडले कशें? कोणी परमिशन दिली ताका? परमिशन दिवंक शकना. दुसरें थंयची पळय सबंद हो जो बीच बेल्ट आसा थंयचे नायट क्लब, रेस्टॉरंट, शेक पळय जे आसात थंय भितर वचपाक सुद्दां फायर हेजार्ड मारता. थंय एनवायरमेंटल नॉर्म्स म्हणल्यार त्या भायर लोकांच्या सुरक्षेक, लोकांच्या जिविताक धोको थंय निर्माण जाला. सो हें अशे तरेचें टुरिजम आमकां जाय.
नितळ टुरिझम तयार करात, आणि ग्रीन टुरिझम तयार करात. येणारे टुरिझम करा न्ही हांचो रेव्हेन्यू कांयच येना आणि वयल्यान ते पैसे पूर्ण खावप जाता. सरकारच्या तिजोरेन पयसो येना हांचो. सो आता सद्याक हे इंटरलँड टुरिझम म्हणून सरकार कितें प्रमोट करूंक सोदता म्हटल्यार गांवांनी टुरिस्टांक हाडूंक सोदता. सो हेजो फुडलो परिणाम सर कितें जावपाक ते शकता? पयलीं करा म्हूण सांगात. इंटरनेट म्हणून आमी आतां फाटले आतां 20 वर्सां आयकतात. लोकांक पळय आतां लोकांन बँड केल्या म्हणटी गोंयची बीच आनी सगळे टुरिस्ट थंयच घालपाक सोदतात. शेकय थंयच. अरे शेकाक दिनाका न्ही तुमी परमिशन. कळ्ळें तुका? जालां कितें सगळे सरपंच तातूंत इनवॉल्व, पंच मेंबर इनवॉल्व, स्थानीक आमदार इनवॉल्व. सो परत ते प्रेशर येता. थंयच्यान मागीर जे सरकार येतात थंयचे लोक सरकाराक जॉईन जातात. सो हें जे पळय कितें दुष्टचक्र ते मोडून काडटगीरच इंटरलँड टुरिझम सुरू जातलें. जाल्यार जावचें ना. एखादो ऑफिसर आसा तेची म्हयन्याची जी सॅलरी आसता ती जर ताका एका रातींत मेळपाक लागली जाल्यार तो दोळे धांपतलोच न्ही. हे सगळें त्या पयशान आहा. थंय जनरेट जाता जो मनी तेतून हे सगळ्याची उत्तरां आनी काळो पयसो काळो पयसो. हो लिगलायज पयसो न्ही, पूर्णतः काळो पयसो आनी माफिया. सो दॅट इज ए ग्रेव डेंजर टू द स्टेट. सो आयज आमी हो प्रोग्राम सोंपयतना एकूच असो पॉझिटिव्ह नोट असो दिवंक शकता की समज टुरिझम गोंयांत सर्वायव करूंक जाय आनी गोंयकारपण हें गोंयांत टिकोवपाक जाय वीथ द टुरिझम, जाल्यार खंय तरी तेजो प्लॅनिंग जावपाक जाय. अशें आयचे ह्या डिस्कशनाच्यान लास्ट येयल्लें आसा की हो जो प्लॅनिंग आसा तो प्लॅनिंग जो गोंयचो फुडार आसा जो टुरिझमाक घेवन गोंयचो फुडार कसो जातलो हेचेर कितें सरकाराक तोडगो काडपाक जाय जाल्यार तो प्लॅनिंग आसपाक जाय. आनी हो प्लॅनिंग करपाक वेगवेगळे जे तितूंतल्यान एक्सपर्ट जे कोण आसात ते एक्सपर्टांक हाडून ह्या कमिटीन घालपाक जाय. सो आयची ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.